गावात ज्यो वेगवेगळ्यो समस्या असतात आणि गावातली देवळां, गावातले गणवेश विसर्जन स्थळां ही सुदारप हे एक सगळ्या ग्रामस्थांचे कर्तव्य जावन आसा। आयज आमकां ह्या गांवांत आमी पळयता निसर्गरम्य असो हो गांव जर नटोवन दवरतलो जाल्यार जलस्रोत जे आसा म्हणजे उदकाचो जो सांठो आसलेलो सोर्स जो आसा तो सांठो व्यवस्थित राखून दवरप हे सगळ्यांचें कर्तव्य आहा। आमचे सरकार ह्या कामा खातीर आनी आमी प्रामुख्यान ह्या कामा खातीर खूब लक्ष केंद्रीत करून आसा। आतांच आमी सरपंचान म्हटलें आमचे फुडचो प्लॅनिंग कितें आहा ते सरकाराचें ते सांगचें। तर हांव एक सांगपाक सोदतां की आमच्या ज्या भटवाडी गांवांत आसलेलें हे एक पुरातन अशें तळें, ज्या तळ्याक पूर्ण भरून गेल्लें ते गेल्या वर्सा आमी डिसिल्टिंग करून ताका तळ्याचें स्वरूप दिलें आनी आयज आमकां एक सांगपाक खुशी भोगता की ह्या तळ्याचो आमचो एस्टिमेट कंप्लीट जाल्लो आसा आनी ही फायल आमी फुडें प्रोसेस केल्ली आहा की थंयसर एक बरो बांद व्यवस्थीत रित्या तो बांद बांदून जावचो आनी उदकाचो जो सांठो आहा तो सांठो थंयसर त्या बांदाचेर अवलंबून तो सांठो उरचो आनी संबंद तिनूय वटेनसून जे उंचाई आसा म्हणजे जी हिली जमीन आसा जी दोंगराळ अशी भाग आसा आनी ह्या दोंगराळ भागांत हे तळे व्यवस्थीत रित्या सुटेबली उदकाचो सांठो स्टोर करूं शकतले आनी त्या पूर्ण गांवांक ह्या शेतांक किंवा ह्या बागायती शेतांक तेजो वापर जातलो।